दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा सोम्या, आयचो हो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादां तुवें भरलें आसता. हो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थाबरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामांचेर तुजें मोलादीक बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुज्या भद्र आश्र्याखाल राखून व्हर. सर अवघडांतलीं आनी हेर अनाहुतांतलीं आमकां शाबितायेन राखून व्हर. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवाचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमचे देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळ्याची झर सर्वांच्या काळजांक उर्बेन भरून दी. तुजी आमोलीक काकुळट संवसाराच्या मुल्यान वाळून दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळटीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परजळून दी म्हूण आमी मागतांव. हें मागणें आमी करतांव तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्यानी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मरा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मरा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मरा काकुळत आमची कर. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. सान लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 6 20-26 पर्यंत. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितले बागी, देवाचे राज तुमचे. तुम्ही आता भुकेल्ले कितली बागी, तुम्ही दादोशी जातेल्यात. तुम्ही आता रडतेले कितली बागी, तुम्ही हांसतेल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार, तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां खेंडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितली बागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक येचपरी सलयल्ले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवून खावन तृप्ती आसल्ल्यांक, तुमी बुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हांसतेल्यांक, तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतेल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक, तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवादींक तशेंच पुगारले. देवाचें उतर हें. आमच्या जिणेचो शेवट सर्गींचे राज. हें सर्गींचे राज आमकां सोम्यान जोड दिलां. ताणें जोड दिल्लें तें आमचें करूंक आमी जेजूच्या मोगान भरून आसाजे. जेजूच्या मोगा खातीर आमी दुर्बळी जाताव तर, ताच्या मोगा खातीर बुकेताव तर, रुदान करताव तर, ताच्या मोगा खातीर आमचेर आयिल्ले कश्ट सोंसणिकायेन सोंसताव तर, सर्गींचे राज खंडीत आमचें जातलें. जेजूचे पाटलावदारी जावन आसचे आमी ह्या संवसाराचे कुशेक, सुखाक आनी फळाक लबदोंचे न्हय. संवसारी जिणे विशांत सान पावलो आयच्या वसपांत 2 तरांची सत्राय दिता. पयली, निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जावन आयलो. दुसरी, ह्या संवसाराचें भायलें रूप नापयस जावन येता. ही सत्राय आमी आमचो शेवट जोडूंक वापरया. संवसाराच्या आकर्शणाक बुलोवन जायतो वेळ आसा म्हूण संवसाराच्या संगतींनी मेतेर जावन उरताव तर, सर्गींचें सूख होगडावन घेतल्याव. देवाच्या राजा खातीर कश्ट दगदोनी सोसूंक मेळ्ळ्यार आमी खरेंच बागी म्हणटा जेजू. स्त्री वा दादल्याक जिणे पयनार बेस देवाचें आपोवणें. हें आपोवणें देवाच्या मोगातावन वळचें. ह्या आपोवण्याची विंसवण वैयक्तीक रितीन मानान स्विकारसून पवित्रपण परिपूर्ण करच्याक
कुरपेचो आदार आनी मागणें गरज आसा. देवाचें आपोवणें एका उद्योगा पासत न्ही. उद्योग ह्या संवसारी जिणेची खबर घेवन संवसार उता करच्याक सीमीत. बेस जावं लग्न, धर्मीक वा अंकवार, दैवीक योजनाक काल जावन जिणेच्या पवित्रपणा पासत देव मोगाक शरणागत जावचें. विंसुल्लो बेस तिरासानेन जियेल्यार मनीस खरो सुभागी. हे जिणेची आत्मीक सतां वरवून पळोवंक उत्तेजन मेळनातलो मोगाचो वावर वैयक्तीक जावन तांची जिणी पवित्र जातना पेल्याची जिणेची पवित्रताय राखून सांबाळूंक पिडेस्तांक बरवसो हाडून भावार्थांत बुकेल्ल्यांक दादोशी करूंक कुडीन आनी आत्म्यान समर्पीत जिणी सोम्याच्या मोगाची सेवा करूंक एक वर्तें आपोवणें. सांजुजेक बुधवाराचें मागणें. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, आमच्या सडवणदारा जेजूची आनी ताच्या माये मोरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें बागेवन जुजेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्या पवित्र सभेचो आमच्या दियेसेजेचो शारोती जावन नेमलोय. ताच्या आदारान सडवणदाराचें जिवीत आमचे थंय वाडात वचो आनी सोमेस्त मनशांक ताची सडवण पावो. सक्कड कुटुंबाच्या वडिलांनी बागेवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक आनी समेस्त वावराड्यांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ मेळोवंक तुज्या कुरपेचो आदार दी म्हण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हे भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या व्हडपणा खातीर, तुजे विनंतीचे पदवे खातीर आनी तुज्या आपुरबायेच्या शेकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पस्को बाप जावन विंचून काडलेल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अदीक निश्कळवंत पती जावन तुका विंचून काडिल्ले मोरये मुखार हांव तुका आज म्हज्या कुटुंबाचो आनी सर्व म्हज्या वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातयेनचो पालक म्हूण विंचून काडटां. आनी केदींच तुका सणसोना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण तिरनिचेव करता. आतां तुज्या मानताच्या आश्र्या भितर म्हाका खाणगे आनी दवर म्हूण हांव तुजे कडेन लालेवन मागतां. हांव सदांच तुजो साकोर म्हणल्या बरी सर्व म्हज्या करण्यांनी म्हाका कुमोग कर. जेजू आनी मोरये कडेन म्हजे पासत विनंती कर आनी बोव कर म्हजे मरणाचे तनीर कळनासतना म्हाका बुजोवन आनी बोळ दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशेंच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. निश्कळपण जोडोंक सांजुजे लागीं मागणें. ह्या आंकवाऱ्यांच्या राखण्या आनी बापा भाग्यवंत जुजे, जेजू क्रिस्ताक त्याच खताविणपणाक आनी मोरयेक आंकवारीच्या आंकवारीक तुज्या विश्वासी राखण्या खाल घेवंक तुका फावो जालें. ह्या तुज्या प्रिती मोगाच्या जेजूक आनी मोरयेक मुखार घाल तुजे लागीं हांव मागतां आनी परात्तां. सर्व अनिताळयांतलो म्हाका राखून निर्मळ मनान, नितळ काळजान आनी निश्कळ कुडीन जेजूची आनी मोरयेची सदांकाल सर्व निश्कळपणान सेवा करूंक म्हाका फावो कर. आमेन. बरें मोर्न जोडूंक सांजुजे लागीं मागणें. ये भाग्यवंता जुजे, जेजूच्या आनी मोरयेच्या हातांत तुवें प्राण केलोय. म्हजे जिणयेक मरणाची मोर पडतना
ये भाग्यवंत बापा, जेजूक आनी मोरयेक सांगाता काण घेवन म्हजे कुमकेक ये आनी जोड दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण, तांच्या पवित्र हातांत प्राण करची, तुमच्या पवित्र हातांत जिणयेंत आनी मरणांत ये जेजू मोरये जुजे म्हजो आत्मो ओपून दिता. आमेन. ये सांजुजे बापा, आमचेर येवच्या इतल्या कश्टामध्ये आमी तुज्या पांया लागीं येता आनी तुजे पत्नीची शेकाये उपरांत तुजी शेकाई आमी व्हड पातयेनेन मागता. तुजे मोदें आनी पाप कत्नातले देवाचे अंकार माये मोदें आसल्या त्या मोगाच्या एकवटा वरवीं आनी जेजू बाळकातय तुवें दवरलेल्या एका बापायच्या मोगा वरवीं आमी तुजे कडेन मागता. पळय म्हूण काकोळतीच्या दोळ्यांनी या दायजाचेर जे सौम्य जेजू क्रिस्तान आपल्या रक्तान घेतलां आनी तुजे पदवेन आनी कुमकेन आमच्या गरजांत तूं पाव. हे भाग्यवंत कुटुंबाच्या जागृत राखण्या, सौम्या जेजू क्रिस्तान विंचून काडलेल्या लोकांक सांबाळ. हे बोव मोगाळ बापा, ह्या संवसाराचेर पडलेली फटकिऱ्या शिकपाची आनी खोटेपणाची क्यास्त आमचे तावन पयस कर. हे बोव बळादीक शारती, सर्गीन तावन आमचेर काकुळत दवरून आमकां यमकोंडाच्या पदवेचेर जैत व्हरूंक कुमोग कर. जशें आदी मागा जेजू बळकाच्या जिवाचेर आनवार आयिल्ल्या वेळार तुवें ताका निवारलोय, तशेंच आतां देवाच्या इगर्जेक दुस्मानाच्या पासांतली आनी समेस्त विघ्नांतली सांबाळ. आमच्या हर एकल्याचेर तुजी शेकाय सदांच आसूं दी. अशें तुजे देखी प्रमाणे आनी तुजे कुमके वरवीं शेगुणान जियोवच्याक, भक्तीपणान मरच्याक आनी सर्गाराजांत ससनाच्या सुखाक आमी पावच्याक. आमेन. ह्या सकाळीच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणांचेर सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा आमी मागया. तांच्या कुटुंबांत सुख शांती समृद्धी सदांकाल देवाच्या दाराळ बेसावांनी वतोन वमतोन दी म्हण एका काळजान एका मनान आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये भाग्यवंता जुजे, देव मायेच्या पोती, सर्गींच्या सोबीत फुला, पदवेदार शेरोती, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका. ये भाग्यवंता जुजे, क्रिस्ताक पोसक्या बापा, रक्तान ताच्या सोडयल्या, जातूं बापय भोगता, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका. ये भाग्यवंता जुजे,
देव कुटुंबाच्या धन्या विस्नार देणी बेसावा वांटून धाड तूं आमकां जुजे बापा पाव तूं म्हाका 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 मोगाळ पुता सवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.